मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान आता फ्रेश एक डिस्कशना टॉपिक हाडला म्हणटा तो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी. आता हो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी ओल्ड फिश मार्केटार घालपाचे कितलीशे वर्सां जाले हे प्रयत्न चालू आसा. आता हो डिस्कशन कारण म्हणल्यार हो सिस्टम आता हायड्रॉलिक पार्किंग फॅसिलिटी हायड्रॉलिक सिस्टमाचो मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी घालपाचें एक प्रपोजल सध्या मूव जावपाक लागलेलो आसा. आमी ऑन रिकॉर्ड येवपाक सोदतात ह्या स्टेटमेंटा थ्रू की हो सपोज पार्किंग फॅसिलिटी ऑन हायड्रॉलिक सिस्टमाचेर सपोज करपाक गेले जाल्यार हो 100% फेलियर जातलो एक म्हणल्यार, आनी दुसरें म्हणल्यार फायनली तो एबंडन जातलो फेलियर जालो उपरांत, आनी तो डिसमेंटल करपाक वयल्यान आनीक खर्च पडटलो. इतली लेवलाचेर फेलियर जावपाचे चान्सीस आसात. हे मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी हे आतांच न्ही, इनफॅक्ट फाटली कितली 20 वर्सां मायज हे पार्किंग फॅसिलिटीचे कांय चेअरपर्सन हे घालपाक सोदताले, पूण खंय ना खंय आडखड येवन तो तसो बंद पडटालो. आतां जो लेटस्ट पार्किंग फॅसिलिटी जो सुडान हे केल्लो डेव्हलप केल्लो आनी टेंडर केल्लो तातूंत आमकां दिशिल्लें प्लॅनाचेर की एक रेस्टॉरंट घालपाक सोदता म्हणून ऑन द टॉप फ्लोर. आनी त्या टायमार आमी बी आनी प्लस सपाट लोकांनी ताचेर सामको खर विरोध केल्लो रेस्टॉरंट नाका म्हण. कित्याक रेस्टॉरंट सपोज तूं घालपाक सोदता जाल्यार थंय पार्किंग जे स्लॉट्स आसा त्या रेस्टॉरंटाकूय वयतले पार्किंग आनी लोकांक मेळपाना पार्किंग. सो हाजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हण लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हण आमकां खंय तरी एक दुबाव जाता की तो फायनली हें केलो स्क्रॅप केलो जी सुडाचो जो प्रपोजल, आनी आतां हें दुसरें घेवन येयल्लें आसा ऑन हायड्रॉलिक सिस्टम. आतां फाटली हांव याद करून दिवपाक सोदता मडगांवकाराक आनी सगळे गोंयकाराक स्पेशली, आमी हो पार्किंग फॅसिलिटी घालपाक प्रपोजल आमी कितलीशीं वर्सां जालीं हाडीत आसा. आमी जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्ना मडगांवचो आमदार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, आनी त्या टायमार हें 2009 वर्साचें वग्रास करता हांव 2009, आनी त्या टायमार आमी तेन्नाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब जोकी आलेमो आशिल्लो, ताका मेळून आमी एक प्रपोजल मांडलें ताचे मुखार की आमकां जी सुडाचे त्या टायमार कसलेच फंड्स मेळूं ना. सो आमी ताका एक रिक्वेस्ट केलो की आमकां फंड्स दिवचे अंडर जी सुडा, सो दॅट आमी पार्किंग फॅसिलिटी घालपाक शकताले म्हणून. आनी तेणी इन्स्टंटली एग्री बी जालो. अरावंड 20 crores सुमार तेणी आमकां हें करपाक सँक्शन करता म्हणून सांगिल्लें अंडर जी सुडा, आनी यू गो अहेड म्हणून. सगळे मिडिया पासून आशिल्ली त्या दिसाक आमी जेन्ना ताका मेळ्ळे अलॉंग वीथ कावन्सिलर, हांव एकटो वचना कितलेशे कावन्सिलरूय बरोबर गेल्ले, आनी त्या प्रमाणे आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट घातलो फॉर हेका आय एम इनवायटींग कन्सल्टंट्स तो प्लॅनिंग बी करपाक. इमिजिएटली आमकां लेटर येता फ्रॉम जी सुडा आनी ते सांगता की आमी तुमकां फंड्स अलॉट करपाक शकना, आमी जाय जाल्यार एक्झिक्यूट करता म्हणून. सो आमकां खबर आशिल्लें हें खंय तरी कोणे तरी पीन मारला अशें म्हणून. आमी हो टेस्टर म्हणून आनी एक रेजोल्युशन घेतलें की आमी लँड तुमकां हँड ओवर करपाक सोदता, तुमी करा म्हणटा. इनस्पायट ऑफ दॅट तेंवूय जावना. ताजे उपरांत हो जो प्रपोजल घातलो 2015 फावंडेशन स्टोन घातलें, आनी तो फावंडेशन स्टोन अजून तसोच आसा, तो कांय जावना. म्युनिसिपालिटीन टेंडर केल्लो आहा तो फायनली स्क्रॅप जालो, आनी परतून रेजोल्युशन घेतलें जेन्ना मडगांवच्या आमदाराचो कावन्सिल आयलो त्या टायमार परतून एक रेजोल्युशन घेतलें आनी जी सुडा धाडचें म्हण तेमी रेजोल्युशन घेतलें टू सेट अप द पार्किंग फॅसिलिटी. जी सुडान टेंडर केलो, रेस्टॉरंटाचो सब्जेक्ट येयलो, फायनली तेवूय स्क्रॅप जालें. सो हांगा खंय तरी दिसता की मडगांवचो आमदार खूद कांयच करपाक सोदना. ह्या ग्रोईंग जे मॅस जाता पार्किंग हें ना जाल्ल्या कारणान फॅसिलिटी ना जाल्ल्या कारणान हे आख्या रोडार जे सगळे मॅस जाता ताजेरूय खूद आपूण कांय करना, ना म्हणल्यार दुसऱ्याकूय कितें करपाक दितलो अशें आमकां दिसना. हे हायड्रॉलिक सिस्टम घालचे पयलीं हांव मागता सगळे कावन्सिलरांतले एक सारको हें फिजिबिलिटी पयलीं चॅक करचें म्हणून. कित्याक हायड्रॉलिक सिस्टम जो हें आसा फॅसिलिटी ताका पळय सद्या 24/7 करंट जाय, पावर सप्लाय जाय. आनी आमकां खबर आसा मडगांव कितले फावटी पावर शटडावन जाता वर लायट वयता. सो त्या टायमार एक 24/7 हाय पावराचो जनरेटर घालपाक पडलो सबस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी दिवपा खातीर. सो हे एक्सपेंडिचर वाडलो. सेकंडली मेजर जो स्ट्रक्चर आसा
हायड्रॉलिक सिस्टमाचो तो ताका मेटल आसा. सो मेटल आहा तेन्ना तुका ताजे प्रॉपर मेंटेनन्स जाय, नाजाल्यार तें करोजन जावन तें पाड पडटलें. आनी पयलीं सद्या ऑपरेट आनीक मेंटेनन्स करपाक हें जाय, कितें म्हणटा तें एक्सपिरियन्स लोक जाय. सो तेजोय खर्च आसा. सो हें सगळें कन्सिडर करपाक